प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 11वो विस्वोर, वोड 16 ते 19 पर्यंत. Mathew chapter 11 verses 16 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हे आतांचे पिळगेक कोणाक म्हूण हांवें सोड करची. तिट्यार बसून आसलेल्या आपल्या बरोबरच्यांक असो उलो मारतो भुरग्यां परी ती. आमी तुमकां नाचपाची संगितां वेणूचेर वाजयली, पूण तुमी नाचूंक ना. आनी तुमकां विलापाची गितां गायली, पूण तुमी रडूंक ना. तर जो हांव जेवण तशें पिवण जागे नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचे देंवचार बसलो. मनशाचो पूत खावन पिवन आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी बेबदो, दोन वसूलदारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट. तरी देवाची जाणवायेच्यो कोडण्यो तिका साक्षी दिता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता 19वी वडीन जेजू कितें म्हणटा. तो म्हणटा देवाचे जाणवेच्यो कोडण्यो तिका साक्षी दिता. आयकात बरे भाशेन भाव भयणींनो, जेजू म्हणटा की देवाचे जाणवेच्यो कोडण्यो तिका साक्षी दिता. कित्याक काय म्हणटा तो. भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो, तो एका बाळका भाशेन येयल्लो, आंकवार मोरीच्या कुसव्यान जल्मलो. आमी थोडे दिसान आतां नातालांची परब करतले. आमी खूब जाण आतां तयारी करता, खूब तयारी चलता ह्या दिसांनी. दासांची, क्रिसमस ट्री घालपाची, नेवऱ्यो करपाच्यो, कालकाल करपाचें, दोदोल करपाचें. आतां केक आतां आमी नातालांच्या दिसा कितें जेवतले हें सगळें प्लॅनिंग चलता आमचें. जल्म कोणाचो? जेजूचो. बर्थडे कोणाचो? जेजूचो. आनी बर्थडेच्या दिसा, जल्माच्या दिसा कोणाक आमी खोशी करूंक जाय? जेजूक खोशी करूंक जाय. पूण जल्माच्या दिसा, नातालाच्या दिसा आमी कोणाची खोशी करता? आमी कोणाची तयारी करता? आमी आमच्या पोटाची तयारी करता. आमी सगळी जे प्रेपरेशन करता, सगळी जी तयारी करता, आमी कित्याक करता? आमी करता आमची घराची, आमच्या पोटाची. आमी कितें न्हेसतले, कितें खातले, कितें दास आसतलो, कितें क्रिसमस ट्री आसतली, खंयचो सेंटा क्लॉज येतलो, आनी ह्यो सगळ्यो आमी तयारी करता. पूण भाव भयणींनो, 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो आनी तो आतां व्हडलो जावन आतां तो देवाचें उतर परगट करूंक लागलो, तेन्ना भाव भयणींनो, जेजू पातकी बरोबर, 2 वसूलदारां बरोबर तो जियेतालो. तांकां देवाच्या उतराची सुजमणी दितालो. तो पळयनासलो की लोक कितें म्हणटलो म्हाका, लोक कित्याक म्हाका नाकारतलो म्हणून. तो फकत देवाचें उतर, देवाची उतराची सुजमणी, देवाची काकूट, देवाची महिमा, देवाचो मोग, देवाची काकूट लोकांक दाखयतलो. आनी चड करून जो लोक पातकी आसलो. आनी हे धर्मशास्त्री, फारिजियो, हे धर्माचे जे लिडर आसले, ते जेजूक पळयता म्हणटा कसलो मनीस, हो पातक्यां बरोबर जियेता, हो तांचे बरोबर खाता, तांचे बरोबर पियेता, हो बेबदो मनीस. आनी ताजे जेजूचे आड उलोवंक लागले, जेजूचे आड येवंक लागले. आनी भाव भयणींनो, जेजूक नाकारपाक सगळें काम, सगळें प्लॅनिंग करूंक लागले. आनी जेजू येवच्या पयलीं जुआन बातीस येयलो. तो आतां कांय पियेना, तो कांय जेवना, तो ओराण्यांत वेता आनी लोक ताजे कडेन ओराण्यांत येता. आनी तो पातक्यां बरोबर जियेना, तो थंयसर फकत देवाचें उतर परगट करता. म्हणटा तुमी तुमच्या पातकांतली तुमी देवाक भोगसणें मागात, तुमचें मन बदलात. कित्याक आतां जो येवचो आसा, जेजू जो येवचो आसा, तो तुमकां बरी खबर दितलो. म्हणटच तुमी तयारी करात, तुमच्या मनाची, तुमच्या काळजाची तयारी करात. कित्याक हें जें उतर तो दिवपाचो आसा, तें उतर तुमकां मेळपाक तुमची तयारी जावंक जाय. आनी भाव भयणींनो, हे जे धर्मशास्त्री आसले, हे फारिजियो आसले, हे धर्माचे मनीस आसले, ते जुआन बातिस्ताकूय नाकारतात. ते म्हणटात ताजे कडेन एक देंवचार आसा, कित्याक तो पियेना, तो कांय करिना, म्हाका दिसता तेजे कडेन एक देंवचार आसा. म्हणटच जुआन बातिस्ताचे देंवचार आसा. जेजू एक बेबदो, एक पातक्या बरोबर जियेता
आनी भाव भयणीनो ते देवाचें उतर आयकना आनी आयज जेजू कितें सांगता आमकां तो म्हणटा देवाचे जाणवायेच्यो कोरण्यो तिका साक्षी दितात. भाव भयणीनो कित्याक गाय आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमचे कडेन मीस आहा, आमचे कडेन नोवेन आहात, आमी तेर्स कोत्ता, आमी आमचें पवित्र पुस्तक वाचता, आमी रितीराग वता, आतां कुमसार कोत्तले हांव, आमी सगळी तयारी कोत्तले हांव. पूण भाव भयणीनो आमच्या जिवितान इतलीं वर्सां आमी जियेता, आमच्या जिवितान कितें बदलाव जाला फकत आमी धर्म कोत्ता. भाव भयणीनो तुमी बरे भाशेन पळयात जाल्यार एका पिशा मनशाक ताजें मन चलना ताका एका सायकॅट्रीक हॉस्पिटलान घालतात. आनी त्या सायकॅट्रीक हॉस्पिटलान तो मनीस कितें कोत्ता, कितें उलयता, कितें हांसता, केन्नाय रडटा, ताका कांय सजमना कितें कोत्ता तो. आनी भाव भयणीनो जेन्ना तो मनीस परतून तेंच कोत्ता आमकां दिसता कितें ताजो बदलाव जातलो. जेन्ना एक पिसो मनीस तेंच कोत्ता ताच्या जिवितान कसलो बदलाव जातलो. ताका जाय खरें सजमणी, ताका जाय म्हणटा ते भाशेन ओकोत जाय ताच्या मनाचें, ताका खरें सजमणी जाय आनी कितें तरी बरें जातलें म्हणून. आनी भाव भयणीनो चड करून आमी जी धर्म कोत्ता आमी त्या पिशा मनशा भाशेन, कित्याक आमी इतलीं वर्सां तेंच करीत आसांव पूण आमच्या जिवितान कसलोच बदलाव जावना, आमच्या जिवितान कसलेच फायदो जावना. जो लोक अनभावार्थी आहा, जो जेजू वखना आनी आमी जी क्रिस्तांव म्हणटा तांचें जिवीत आनी आमचें जिवीत तांचें कांयच फरक ना, कांय डिफरन्स ना. कित्याक आमी त्याच भाशेन जियेता. आमी धर्म कोत्ता, आमी क्रिसमस कोत्ता, आमी पास्कांची परब कोत्ता, आमी हे फेस्त कोत्ता. आतां थोडे दिसा पयलीं फेस्त जालें आमच्या गोंयच्या सायबाचें. बऱ्यो आमी फेस्त कोत्ता, बरें सरपतेल खाता, जेवता खाता आनी हे सगळें आमचो भायलो दबाजो बरो जाता. पूण आमच्या काळजाचें, आमच्या मनाची नडसणी आजून जावना. कित्याक आमी त्या पिशा भाशेन तेंच करीत आसा इतलीं वर्सां आनी आतां आमकां कसलोच फायदो जावना. देखून भाव भयणीनो जेन्ना हें उतर आमी आयकता, देवाचें उतर, त्या उतराची सजमणी घेता, जेजून कितें केलें आमचे पासून खुर्सार, आपलें रगत वारयलें, आमी आतां आमची ती सजमणी घेवन आमी आमच्या मनाची नडसणी करता. आतां आमी त्या उतरा प्रमाणें चलता आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणें चलता आतां आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक मेवता. आतां आमकां शांती मेवता देवाची. आतां सगळें देवाचें आमकां फायदो जाता आनी आतां आमी हें जिवीत जिवन आतां आमकां आमच्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जाता. जेन्ना आमी कितें बरें कोत्ता, आमी बरें जेवण कोत्ता, लोक आमकां जाता अरे बरें रुचीक जालें, अहें करूंक जाय आनी आमी बरे भाशेन सगळ्यांक सांगता अहें करूंक जाय, इतले कांदे घालूंक जाय, इतलें मीठ घालूंक जाय, इतलो हें करूंक जाय. तेच भाशेन बाब म्हणून जेन्ना आमी जियेता आमचें जिवीत, लोक पळयता आनी म्हणटा बाबा कित्याक तूं इतलो शांतीन आय, इतलो खुशाल आहाय, कित्याक तुजें जिवीत एकदम खुशाल भरीत आसा. तेन्ना आमी आमच्यान तोंड उक्तें करून सांगूंक जाता बाबा ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणें चलोंक जाय, ह्या उतराची सजमणी आमी दिता. तातूंत भाव भयणीनो आमचें फकत आमचो भायलो दबाजो जाता. व्हडलीं फेस्तां, बरें पेंटींग जाता इगर्जेचें, पेंटींग जाता घराचें, आमचें बरें जेवण जाता, वर्साच्या वर्सा हेंच येता हेंच वेता पूण आमच्या मनाची नडसणी आमच्या जिवितान कसलोच बदलाव जायना. आनी देखून जेजू म्हणटा देवाचे जाणवायेच्यो कोरण्यो तिका साक्षी दितात. म्हणजे कितें देवाचें उतर जावन आसा देवाची जाणवाय. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमचें सगळ्या दिसाचें सगळें सायडीक दवरून हें देवाचें उतर आयकता, खरेंच आमी पवित्र आत्म्याक विचारता की बाबा पवित्र आत्म्या म्हाका ह्या उतराची सजमणी दी, म्हजें उतर म्हाका जिवितान म्हज्या पाळूंक जाय, ह्या म्हज्या काळजान धरूंक जाय, म्हज्या मनाची नडसणी करूंक जाय. पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता आनी आतां आमचें जिवीत बदलता. खरेंच आमचें जिवीत एकदम फळादीत जाता आनी आतां आमी हें देवाचें राज फुडें सरपाक आतां आमी खूब भावुरता आनी आमी पळयता की आमच्या जिवितान इतल्या लोकांक आमी जेजू कडेन हाडल्या, इतल्या लोकांक आमी जेजूक दिलां आनी तांची आतां मनाची नडसणी जाता आनी तीं आतां देवाच्या उतरा प्रमाणें चलतात आनी तांकां फायदो जाता. आयज भाव भयणीनो आमी म्हणटा की पिणकेची पिणका लोक येता वेता, कितलो लोक आतां आयलो ह्या संवसारान जेजू येवन आनी वचोन परतून स्वर्गार, पूण लोक बदलला काय? थोडोच लोक बदलता. जेजूक नाका, देवाक नाका, कोणूच शेणलेलो. देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमचे भितर आतां जीव हा, आमी खरेंच जियेता ह्या संवसारान, आमी हें देवाचें उतर आयकोया, ह्या देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरया, ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी चलया, आमच्या मनाची नडसणी करुया, जेजूक आमचो सुमी दोनयान देव म्हूण मानून घेवया. आनी ही नातालांची परब
फकत खाण पिवन आनी दुसरे भाशेन केल्ले भाशेन हे आमी दुसऱ्या नातालां करया. खरेंच मोगान शांतीन खरेंच ही काकूट आनी ही जी कृपा जेजून आमकां दिल्या त्या प्रमाणे आमी चलोवंक आयज थान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.